राती म्हाका जेन्ना मॅसेज मेळ्ळी अशें जालां खरेंच एकदम दुख्खदायक घटना कारण एक मास देत आशिल्लो लिडर जाका आमी लिडर ऑफ द मासीस म्हणटा असो रवी नायकाचें हांवें लागींच्यान सगळें काम पळयलें. म्हाका अजुनूय याद जाता ताचें पिक्चर लँग्वेजी खातीर झगडटाले झगडी जाल्ली मडगांव लोकांक भायर सरपाक दिनाशिल्ले गाडयांचेर फातर बसीचेर अशा वेळार रवी पिस्तॉल लावन आपूण स्वता लोकां बरोबर भायर सरलो. आमी जेन्ना मातशें ल्हान आमचे बरोबर तो कोण कितें करता तें पळोवया हें म्हाजें अजून ताचें धाडस त्या वेळाचेर केल्लें तें लक्षांत येता. म्हाजे कॅबिनेटी भितर मुख्यमंत्री आसतना होम मिनिस्टर म्हणून तेन्नाय ताचें हांवें लागींच्यान काम पळयलां आनी एक म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप कोण घरा कडेन येता ताका कसलेंच कमतरता दाखयनाशिल्लें सामकें म्हणजे खावपाचें जेवपाचें हांकाचे सारको आनी मनीस पळय दिल्ली गेले जाल्यार दिल्लीक खंय वता थंय तो सारको आनी रॉयल हाजे प्रमाणे म्हाका केन्नाय घरा कडेन आपयतालो तो जेवपाक दनपारचो बंगल्यार सगळें कितें तरेतरेचें हें करून दवरतालो म्हणजे अशे टायपाचो एक खरो जॉली मनीस ताणें समाजा खातीर काम केलें आपल्या समाजा खातीर वावरून आनी भंडारी समाज ताका खूब मानतालो. भंडारी समाजाचो एक बरो निश्चो दिसलो सामको आनी अनडिस्प्युटेड लिडर अशें म्हणपाक हांव ताका म्हळ्यार सांगलें की महाराष्ट्राची गोमंतक पक्ष आसतना हांव ताचें काम पळयलां तेन्नाच्या त्या टायमार आनी डॅरिंग कोणाक घेवपी आपल्याक कितें जाय तें डिसिजन घेतलो फाटल्या फुडल्या परिणामाचो विचार करपाना जो धाडसी मनीस आज आमकां सोडून गेलो. हांव ताचे दोनूय चले ताची फॅमिली ताची घरकान्न देवा कडेन मागता तांकां बरें हो शॉक एब्जॉर्व करपाचें तांकां सहनशक्ती शक्ती दिवची आनी ताच्या आत्म्याक देवा शांती दिवची अशें देवा कडेन.